मठ आणि देवळाविषयी केल्ल्या वादग्रस्त वक्तव्याक लागून उद्योजक दत्ता नायकाचेर काणकोण पुलिसांनी FIR केला. दत्ताचो मडगांवां जिल्हो आनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनाक अर्ज, मात पुलिसांनी जामिनाक हरकत घेतल्या. पुरावे एकठांय करपाक दत्ताची कस्टडी जाय. वक्तव्याक लागून गोंयभर कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासला. पुलिसांचो कोर्टात आर्ग्युमेंट. दत्ता नायकाचो आदवोगाद म्हणटा वक्तव्याक गुन्यांव जायना, अब्रू लुकसाणीचो दावो जावं शकता. This is his opinion. In fact, he has also clarified that the word loot and Partagal Mutt should not have been there. They were inadvertent. And at the most, it could be defamation. It can never be a crime under 295A or 299 of the BNS. And I don't understand why he is required in custody. Anyway, it is fixed for orders tomorrow. Tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon. मजगती भगवान परशुरामा विशीं नाका जाल्ले बरयले आनी देवळां आनी मठा विशीं नाका जाल्ले उलयलो म्हूण पुरोहीत ब्राह्मण संघान दत्ता नायका आड फोंड्या पुलिशेंत कागाळ केल्या. मठ मंदिरां जी आसा अथवा ब्राह्मण सुद्दां जे आसात, भट सुद्दां जे आसात, ते देव, देश, धर्म आनी समाजाची सेवा निश्ठेन करतात. अशें सगळें आसतना समाजांत विद्वेश पसरवणारे लिखाण आनी वक्तव्य करून श्री दत्ता दामोदर नायक आनी कितें साधलां हेंच कळना. गोंयचो लोक अशी चिथावणीखोर वक्तव्यां वाचून अथवा आयकून अशा विधानाक केन्नाच बळी पडचो ना आनी समाजांतलो सलोखा आनी बांदिलकी कायम राखतलो असो विश्वास हांव व्यक्त करतां. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.